जसो आम्ही प्लॅन केल्लो आणि काल तुमकां सांगिल्ले त्या प्रमाणे हांगासर आमी गांवचे लोक जे आसा ते उपोशणाक बसलेले आसा. आतांच आमी देव बांयगीणकाराक परतून एकदां घराणें घालून आयला आणि त्याचे कडेन एक प्रार्थना केल्ली आसा की कशे तरेन हो आमचो गांव जो आसा ह्या तळ्याच्या बाबतीत आमकां न्याय मेळोवपा खातीर तळमळटा आणि ह्या कामाचेर सरकारान हे जे कितें काम चलयल्लें आसा तेचेर कोर्टाची स्टे आसून निर्बंध आसून सुद्दां एक प्रकारची गुंडागिरी दादागिरी करून कोर्टाचो अवमान करून हे काम आता जवळ जवळ म्हाका दिसता 4 जे पोकलीन JCB भितर काम करता आख्खे म्हणजे आख्खो विध्वंस तेंच्यांनी ठरयल्लो आसा केल्लो आसा चालू. तेन्ना ह्या उपोशणाक सरकाराचे दोळे उगडचे, मुख्यमंत्र्याचे दोळे उगडचे, पर्यटन मंत्र्याचे दोळे उगडचे, आमचो सरपंच आणि सेक्रेटरी ज्यांच्यानी आमचो गळो कापलेलो आसा, आमच्या फाटीन सुरी उपसलेली आसा, त्यांच्या आता तरी दोळे उगडचे आणि आम्ही परतून या सरकाराकडे मागता की हो जो युनिटी मॉलाचो आणि त्याचबरोबर त्याच्यानंतर जे काम सुरू जातले प्रशासन स्तंभ हे प्रोजेक्ट जे आसा सरकारान स्क्रॅप करचे नाका आमकां. कित्या खातीर हे काल आमी सगळ्यांक वर्तमानपत्रांक आणि तुमच्या आमच्या मिडियाक सगळ्याक सांगिल्लें आसा. सबंद गोंयभर हो मेसेज आमी पावयल्लो आसा की जर तर हो प्रकल्प हांगासर जर येयलो जर आमचे पर्यावरण, दोंगर, उदक, त्याच बरोबर हेचे जे सायड इफेक्ट जे आसा हे युनिटी मॉलाचे कचरो म्हण, सिवेज म्हण, सगळी वेस्टेज म्हण सगळी हेका लागून जशें आतां इंदिरा नगराक लागून आमचो गांव पिड्ड्यार जाल्लो आसा तशें हेका लागून ह्या प्रोजेक्टाक लागून आमी खंयच उरतना. ही आमिशां आमकां दाखयली वयता की तुमकां एम्प्लॉयमेंट मेळटलो, हे मेळटलें, ते मेळटलें म्हणून. बाबा हांव मागता सरकारा कडेन आमकां तुमची ही प्रलोभनां ज्यो आसा हे गाजर आमकां दाखोव नाका तुमी. आमी बरे कश्ट करपी लोक, तुमी हांगा पळयला आतां आमकां लज बीच कांय ना. जो कितें आमचो एटायर आसा, आमचे जे व्या आसात, आमी जशें जीवन जगता शेतांनी वयता तशें आमचे कांय आमचे यूथ सुद्दां आसा ते हांगासर बसलेले आसा आमची पारंपारीक कपडे न्हेसून. कित्या खातीर कळपाक जाय आमी आमची संस्कृती राखता, सगळे राखता आमी. आणि हे जर सरकाराक जर ही आमची जर संस्कृती जर आसा ती नष्ट करपाची आसा तांकां तेजे कांय पडलेलें ना. सरकारान हे काडचो, व्हायट पेपर काडचो आणि सांगचें अशें की ह्या गोंयान आमकां आदिवासी नाका म्हणून, एसटी लोक नाका म्हणून. कित्याक तुम्ही हांगासर आमकां उपकार पडना. आमचे सगळे आतां हायफाय चल्लेले आसा, सगळे चल्लेले आसा. तेन्ना तुमच्यो ज्यो जागा आसा त्यो आमी करता, आमी बळकायता अशेंच चल्लां. करमळे पळय कितें चलता ते आतां. हे आमचे चिमलचे जाले, बोमा पळया, हांगासर पळया, मरिना प्रोजेक्ट पळया, त्या पाळ्यान पळया, तेवटेच्यान सांग्यार पळया. कोण टार्गेट जाता? फक्त आमचे एसटी लोक, एसटी आणि एसटी लोक. हो अन्याय आसा. तेन्ना ह्या आमी जे उपोशण जे आरंभलां तेतूंच्यान सरकारान हेची नोंद घेवची आणि आमकां चिमलकारांक हांगासर न्याय दिवपाचो प्रयत्न करचो. दुसरी गोष्ट तुम्ही आता पळयता हांगासर गांव म्हटल्या बरोबर हांगासर सरपंच आसूंक जाय आसलो, पंच आसपाक जाय आसले. कारण ऑलरेडी कार्यक्रम आमी हे केल्लो. आयज आमदार आसूंक जाय आशिल्लो, येवंक ना. तांकां हेजे हांगासर कांयच पडलेलें ना. तेंचे स्वताचो जो कितें हें आसा हांगासर जे कितें तांकां वाटे मेळटले हें सगळें जाल्या बरोबर त्या वाट्यान ते खूश आसा
अशें आमी म्हणटा. आनी परतून एकदां मागता सरकारा कडेन की हो हें आसा तो प्रकल्प जो आसा ते हांगासून रद्द करचे, स्क्रॅप करचे, जसो तुमी IT पार्क केल्लो तसो. देव बरें करूं. दिसभर आसतलो तुमचो? हय, दिसभर आसतले. हो जो आतां आमचें उपोशण जें आसा आयज जें सुरू जालां, आयज तारीख 28 ते 3 तारीख पर्यंत आमी हांगासर उपोशणाक बसतले. कारण 4 तारखेक आमची व्हडली जी महासभा जी आसा ह्याच जाग्याचेर जातली, व्हडली महासभा. चिमला घराघरान भोंवन आयिल्लो सांगला ना, लोकांक? आयचो जो आसा न्हू, आयज तुमी जाणा न्हू, हय. दत्ताभाऊ खबर आसा तुका, आयज आमच्यो धालो चालू हय, आसा चालू. 2 माटवांनी, कळ्ळें न्ही. म्हणल्यार कितें आसा, जेन्ना आमचे कितें म्हणटा ते पारंपारीक जो देवाचें देवस्पण कशें न्ही तें धालो म्हटल्यार, जेन्ना तें आसा तेन्ना लोकांक हें करप बरोबर न्ही, कळ्ळें. पूण आतां आमी कितें 1 तारखेची मिटींग घेतली, आमी मशाल भोंवडयतले. खंयच्या आमचें जें ज्युरिडिक्शन जें आसा, चिंबलची आमची हद्द जी आसा, आख्ख्या चिंबलाक मानशेर धरून हेवटेनच्यान सगळ्यान शिरेन गांवांन पर्यंत आमी मशाल मिरवणूक काडटले, जागृती करपाक की लोकांनी 4 तारखेर जे आसा ह्या सभेक येवचे आनी तेंच्यांनी कितें करचें, आपलो जो विरोध जो आसा तो हांगासर नोंद करचो की आमकां हांगासर तुमी ते हें का रिवोक करा आनी कितें करा लायसन. आतां आमी कांय म्हणचे ना तें, कळ्ळें न्ही. पाड पडलो तेंचें, पाड पडूं, कळ्ळें न्ही. आमी तें कांय म्हणचे ना, आमी एकूच मागता आतां व डायरेक्ट तुमी स्क्रॅप करप. कितें तुमच्या लायसनाचें आनी कितें कितें जें तुमी कितें केल्लें आसा, कर्मां केल्लीं आसा, दिलें न्ही तेंच्यांनी चोरान द्या. कोणी आमच्या सरपंचान केलो ना आमचो विश्वासघात, तेजे कडेन आनी कितें परते परते आमी कितें करतले. हां, तेका कितें आसा तो आमी जाप आसा तो आतां आमच्यो 2 आतां ग्रामसभा आसा त्यो पेंडींग आसा, कळ्ळें. त्या ग्रामसभेन आमी तांकां तो जाप विचारतलो. आमच्या 3 ठरावाचें कितें जालें, हां, हेका लागून तुवें तें लायसन आसा तें तेंचें हें केल्लें, रिजेक्ट केल्लें, अशें कितें जालें की जेका लागून तुवें हें केलें, तेंकां लायसन दिलें आमचो विरोध आसतना. आनी 6 जे डॉक्युमेंट आसले ते कमी आसले तितून तेज्या एप्लिकेशनान, ते कशें तुमी हें केलें. सो अशा प्रकारे हें आसा तो आमी सगळो जो हें आसा. आतां पयला तुमी आमी पयर तुमकां सांगिल्लें की आमी पंचायतीन वयतले म्हणून तांकां विचारपाक, पंचायतीन ना ते, कळ्ळें न्ही. ना, पूस मारली. तुमी वयतले म्हणून म्हाका दिसता ते येवंक नासले दोगूय. कितें आसा, वयतले न्हू. आतां आमी केन्ना वचूंक शकता, जर तर तें कळ्ळें न्ही आमकां तें आसा म्हणून, आमी वयतले न्ही. आमी वयतले आनी विचारतले तेंकां जाप, बाबा तुमी अशें कित्याक केलें काय म्हणून, बरोबर न्ही. सो सांगपाचें कशें आसा की, आनी म्हाका दिसना हें हांव आतां उलोवन दाखयता, म्हाका दिसना हो जो सेक्रेटरी आसा न्हू, बाब रोहनाक बी सांगून तो कितें करतलो सांग पळय, आपली ट्रान्सफर म्हणटलो, हांगा आपल्याक तांकां फेस करपाचें ना म्हणटलो, कळ्ळें न्ही. आपली ट्रान्सफर मार म्हणटलो, आमकां तांकां तोंड दाखोवपाचें ना, कारण ताका खबर आसा तेजे फुडें कितें जातलें तें, कळ्ळें. आनी सरपंचाकूय खबर आसा. सरपंच आतां आमच्या जेडपीक तिका फक्त तेजें आपलें हें पडलेलें आसा, पॉलिटिक्स पडलेलें आसा. तुमी जाणा न्हू तिणें कसो बायट दिला तो, जेन्ना तिका युनिटी मॉलाच्या बद्दल विचारलें तेन्ना कितें बायट दिला तो तुका सगळ्यांक खबर आसा. तो म्हाजो विशय न्ही, तो सरपंचाचो विशय, बरोबर न्ही. पण हे असले जे हें जर आसा जर जायत जाल्यार आज तेंच्यांनी सगळ्यांनी हांगासर येवपाक जाय, आमकां हें दिवपाक जाय, बाबा आमी तुमच्या बरोबर आसा. त्यांना रोडोल्फ फर्नांडीस आपले सगळे झाडां पेडां सगळे घेवन आयिल्लो आनी थंय ह्या सेम जाग्यार रोडोल्फ झाडां लायतालो. 2 म्हयने ती शिपून म्हणून घेतली. अरे बाबा रोडोल्फ बाब, तुका विचारता हांव, आतां बीजेपी सांगता मरे, आतां तूं बीजेपी वालो जालो न्ही, आतां तूं काँग्रेस वालो ना. कितें तुमी सांगतात कितें एक झाड म्हाका नाम लगाव म्हणून, आनी तूं वता थंय आपल्या आवयचे मामीन अशें केलें, मामीन तशें केलें. ती मामी नांवान झाडां लायिल्ली आतां उडयता. दिश्टी पडना तुका? हां, दिश्टी पडना? मातशें तुका पडलें ना? तूं बीजेपी वालो जालो जायत, आमी जाली ना. तूं विसरले आसतलो की लास्ट टायम ह्या लोकांच्या दारांनी आपूण कितें म्हणून माता मागपा आयिल्लो. 2 फावटी आमी तुमकां धांवडायल्लो, 3रे फावटी तुका आमी निवडून दिल्लो. आतां परत तूं खंयच्या तोंडान आमच्या दारान येतलो? आतां झेडपी पळय कोण राविल्ले त्या कॅन्डिडेटाक घेवन काय तूं आयलोच ना. कितें तुवें म्हाजें घर पळय म्हणटा तांच्या कुस्तार तूं आतां निवडून आयला. आनी आमी कितें काडला, आदिवासी नीज गोंयकारां, आमची मतां नाका मरे तुका त्याच मताचेर येतलो तूं. हां, दुसरे आमचे झेडपी पळय ते कोण गौरी म्हणटा कामत आयला पळय, बायल निवडून आयल्या म्हणून म्हाका उमेद.
गौरी निवडून आयला म्हणून म्हाका उमेद, कारण त्या बायल मनीस म्हणून. पूण बाय तूं त्या दिसा जेन्ना निवडून भायर सरून आयले आनी तूं जे पळय उलयलें की कोणी तुका विचारलें युनिटी मॉला बद्दल तुजें कितें मत, तुवें सरळ सांगलें तो आपलो विशय न्ही, तो सरपंचाचो विशय म्हणून. तो जर सरपंचाचो विशय जाल्यार तूं कितें कळ्ळें, तुका लागून तोच मरताला मगो. बीजेपीक वोट घाला, गौरीबाये निवडून काडा, गौरीबाये निवडून काडा म्हणून. हा जाल्यार तूं आतां सांग, तुजो तो सरपंचाचो विशय जाल्यार तो सरपंच खंय आसा, खंय घेतला तो? आमचो गांव विकलो मगो ताणें काय? तुजे पदरा भितर लिपोवन दवरला गो तुवें ताका. हा आमी हांगा मरपाचे गांवा लागून? पयलींचो सरपंच बरो न्ही म्हणून तुका निवडून हाडलो. आतां दिसता पयलींचो सरपंच 10 वाट्यान परवडलो न्ही तूं. कितें तुका आमच्या गांवाची माया आसचीच ना रे, कारण तूं आमचो चिमलकार न्ही, तूं कुडकाकार, तूं कुडकाचो. तूं हांगा कितें पाव तापल्लो कडेन आसा, तूं पोळी भाजपा आयिल्लो. कितले पळय तूं फुडल्या फावटी येतलो हाजोन तूं विचार करनाका. आतां कितें आसा पळय तें वीक आनी खा, आनी मागीर आमकांय वीक, गांवच्या लोकांकय वीक. सरप्राईज जालो कितें हे टुरिजमाचें काम कितें आनी तो करता कितें. एक्चुली तेणी हे टुरिजम वाडोवपाक जाय आसलें. तुमकां खबर आसा ह्या गोंयांत ह्या वर्सा 50% ट्युरिस्ट कमी जाल्ले आसा. आमच्या विष्णू वाघान एसेंब्लीक उलयल्ले बिचाचेर जे रावनाका म्हणून आमच्या गांवांनी जी हेरिटेज जी आमची आसा ती वाडोवची म्हणून, तिचे रिकन्स्ट्रक्शन करचें आनी ते मॉन्युमेंट आसा ते वाडोवचे म्हणून. पण गव्हर्मेंटाचे हे मिनिस्टराचे हेजेर लक्ष ना. तो फक्त बीच क्लीन करून उरलो आनी ते आतां क्लीन जायना. ते कडेन आतां तो मॉल, आतां हे टुरिस्ट येता ते गोंयांत येतले, ते मॉल करून हे आमचे शॉपिंग करून येतले काय आनी कितें करून येतले? ही मॉलाची गरज कसली? हेची गरजूच ना. आमच्या गांवांत एक कुरका आरकार स्प्रिंग आसा, जर आसा, ही 10th सेंच्युरीतली जर. हांव 2010 साकून हांवें लेटरां केल्लीं गव्हर्मेंटा कडेन, टुरिजमा कडेन आनी सीएमा कडेन. आमची ती कुरका जी स्प्रिंग आसा ती बांदची म्हणून. आनी ती स्प्रिंग अशी 10th सेंच्युरीतली पोर्तुगीज टायमाच्या पयलींची. आनी ती स्प्रिंग तर आनी थंय कॉन्व्हेंट आसलें आनी जी तर ती बांदलेली थंयसर आमचो एक टुरिजम वाडटलो आसलो. आनी आमच्या गांवांत भरपूर तिसवाडीन आमचे अशे मॉन्युमेंट आसा ते रिकन्स्ट्रक्शन करून तर जी कामां केल्ली जाल्यार आमचे टुरिस्ट हे तिका आतां एक डायवर्ट जातले आसले आनी गांवांनी वचोन ते सिनरी हे आमचे मॉन्युमेंट पळयतले आसले पयलींची. पूण फक्त लोक आतां ते बिचार आतां गल्ले आहा. आतां ते लोकांक ते बरे विलेजींनी वचपाचे आहा. पण हे आतां तो विलेजीन तो युनिटी मॉल हाडले शॉपिंग, ते शॉपिंग येवपाक ना हांगा. बॉम्बे साकून रशियेक साकून हांगा शॉपिंग येवचे ना. तिंकाय शॉपिंग थंयसर आहा युनिटी मॉल. पूण हे आतां आमचे विलेज कित्याक पाड घालता म्हाका समजना. हो टुरिजमाचे मिनिस्टर आहा ताका कसली खाज आसा ती म्हाका खबर ना. तेणी हेजेर लक्ष दवरपाक जाय. गांवांत जी मॉन्युमेंट आसा ती वाडोवपाची आसा, वाडोवंक जाय आसली तेणी. पूण तेजे हे लक्ष डायवर्ट कशें जाला. मातसो तो जे काम करपाचें आसा ते जे मॉन्युमेंट तो आतां शॉपिंगेचेर गेल्लो आसा. आनी हांव मागता हो मिनिस्टरा कडेन तुजें काम ते शॉपिंग मॉल करपाचें न्हू, तुवें हे मॉन्युमेंट आहा ते विलेजींनी जी वाडोवपाची आसा. आनी ट्युरिस्ट हे येतले ते विलेजींनी चड आतां जर करीत जाल्यार ट्युरिस्ट आनीक वाडटले. आनी अशें तर उरले मॉलाक बांदपाक जाल्यार ट्युरिस्ट डावन जातले. आनी मागीर तुमी जे आमकां इन्कम येताले ते टुरिजमाचे ते काबार जातले. देव बरें. जाल्लें हांगाच आनी लगीनूय हांगाच जाला. जेन्ना हांव जाल्लें तेन्नासून हांव पळयता हे तळे कितले व्हडले आसले आनी हे तळ्याचें उदक आमी लोक कशें यूज करताले ते. आनी आजून मेरेन त्या तळ्याचें उदकान लोक भाजी रोवन काडटा आनी विकता आनी आपलें पोट भरता. जावं हे मातूय हे गव्हर्मेंटाक कळना. हे सामकेंच आमच्या एसटी लोकांच्या फाटल्यान कित्याक लागला कांयच कळना आमकां. आमच्या बारीक लोकांकूच हे कित्याक खावपाक सोदता. कित्याक हिंच्यांनी आपले मायग्रंट्सांक वोट बँक करून दवरला म्हणून काय हिंकां आमची गरज ना.
हेज्याक पयलीं हिंका आमीच वोट मारून हाडटाले जेन्ना मायग्रंट्स नासले पळय हांगा गोंयान इतले तेन्ना हिंका आमीच जो बारीक लोक आसा पळय हिंका आमीच निवडून हाडटाले. हे बीजेपी आसा पळय बीजेपी सरकार हो सामकोच आमच्या गोंयान सामको सगळ्या बारीक लोकांक खावंक उठला. आणि ही जी आमची झेडपीची कॅन्डिडेट आसा पळय ती कोण गौरी काय कोण तिणेन एक स्टेटमेंट दिलो. तिका कोणी रिपोर्टरान विचारले खंय की तूं आतां युनिटी मॉलाच्या प्रोजेक्टाक तुमी कशें कितें करतले. ती म्हणटा आपल्याचो हो विशय न्हू सरपंचाचो विशय. आपल्याक एन्जॉय करपाक जाय खंय मोमेंट. आगे बायले तुका एन्जॉय करपाक जाय मोमेंट जाल्यार तूं पॉलिटिक्सान कित्याक गेल्ली. घरात राव आनी एन्जॉय कर आसली मगे जाय तितलो दीस. कोणूच तुका एक क्वेश्चन विचारचे नासलो ना तुका कोणूच कांयच विचारचे नासलो युनिटी बद्दलाच्या भितर. आनी तू तर आतां हांगासर बसला तेन्ना तुका खबर नासलें चिंबलान कसलो विशय चलता तो. आख्ख्या गोंयान आख्ख्या गोंयाच्या भायर सुद्दां हो विशय चालू आसा आनी तुका खबर ना. तूं म्हणल्यार तशें जाल्यार न्हिदलेली तर सुशेगाद. आनी जेन्ना वोटींग मारूंक येयला तेन्ना तूं कितें म्हणून तोंड घेवन लोकांच्या दारांनी भोंवली आपल्याक वोटींग मार म्हणून आनी सांगता आपल्याक एन्जॉय करूंक जाय म्हणून. ओगी राव आसली घरान. आनी हो जो सरपंच आसा पळय हो 1 नंबर फोटींग सरपंच. त्याने ऑलरेडी आमचो अर्दो गांव विकून काबार केलो आनी आतां हे कितें इल्लोसो स्पेस उरलेलो पळय तोवूय बीन तो काबार करपाक सोदता. आनी म्हणटा जेन्ना आमी लोकांक बऱ्याचें कितें सांगोंक वयता पळय तेन्ना हो सरपंच म्हणटा आमी लोकांक मिसगायड करता म्हणून. हांव सरपंचाक विचारूंक सोदता अरे बाबा आमी लोकांक केन्ना कितें मिसगायड केला. तूं हांगा मिसगायड करता मरे लोकांक फोटींग आश्वासनां दिता मरे. तूं सांगता आपूण लोकांच्या वांगडा आसा लोकांच्या वांगडा. खंय रे आसा तूं लोकांच्या वांगडा. एक दीस सुद्दां तूं लोकांच्या वांगडा ना मरे हांगासर. आनी खंयची फोटींग आश्वासनां दिता तूं लोकांक हांगासर. देव बरें करूं पूण आमकां हो युनिटी मॉल प्रोजेक्ट नाका हांगासर. आमकां जाता तितले बेगाच्या बेगीन हांगा रिवोक केल्लो जाय. आमचे ट्रेडिशनल वेशभूषा घातलेली आसा आनी स्पेशली हांव बिरसा मुंडाचे भगवान बिरसा मुंडा आसा तेजी वेशभूषा गेल्ली आसा. आतां आमचो बिरसा मुंडा जो आमचो तेजी एकूच प्रेरणा आहा जल जमीन आनी जंगल हें वाचोवपाक जाय. जर आमचे जंगल वाचतले जमीन वाचतली जल वाचतले जाल्यार आमी आदिवासी आहा ते वाचतले जाल्यार आमी वाचपाक ना. तेणी ब्रिटिशा विरुद्ध तोचोच लढो दिल्लो. तोय 25 वर्साचो भुरगो आसलो आनी आपल्या ट्रायबल जे कम्युनिटी आहा तिंगा एकठांय करून तो ब्रिटिशा विरुद्ध लढटालो कित्याक तेवूय जंगलाचेर हडप करपाक येयल्ले. तशेंच आमी आमच्या गांवचे चिंबला शिरेन गवलेबाड गांवांत जितले ट्रायबल आहा तितल्यांनी एकठांय जावन आयज आमी जो युनिटी मॉल जाता ते जंगल आमी वाचोवपाक जाय. आयज जर आमी वाचयना जाल्यार आमी सोंपतले. आमचो अस्तित्व म्हणटा तो उरपाक ना. आयज आमी आमचो गांव जर वाचोवपाक भायर सरोंक ना जाल्यार हे गव्हर्मेंट आहा बीजेपी ते आमकां सोमते सोंपोवन उडयतले. आनी हांव आमच्या गांवच्या लोकांक मागता आमची जेन्ना 4 तारीख व्हडली मिटींग जातली तेन्ना तुमी हजर रावचे. कित्याक हो इश्यू आमचोच न्हय ह्या लोकांचोच न्हय फूल गांवचो इश्यू. आयज इतले लोक जमा जाल्ले आहा आमच्या जेन्ना आमी उलो केलो. आतां आमकां खबर आहा थोड्यांक धालो चालू आहा थोड्यांचे आनी कितें कामां आसा पूण तुमी ही कामां मातशी धालो चड बाकीची कामां आसा. खूब भुरग्यांक पयला आयज गरोवपाक गेला ते आयज तुमी हांगा आसपाक जाल्ले. आयज तुमचो गांव हो आयज तुमी वाचोवपाक जाय. हो गांव हो आमचोच न्हय हो आमच्या भुरगीं येता तिंचोच न्हय. हो गांव तुमचोय गांव तुमच्या भुरग्यांचोय गांव तुमी आयज वाचोवपाक जाय. आनी हे सरकाराक स्पेशली सांगता आमच्या असल्या आदिवासींक हत्याराची गरज ना. आमी अल्ल्यांक म्हणून हत्यार करपी जे आमचे बोळयो आसा नाणे आसा तिंका हत्यार करपी आनी आमी लॉ ऑर्डर मानता म्हणून आमी आयज दोगी आसा. आनी आमी कोर्टाच्या ऑर्डरीक आमी आयज कोर्टाची ऑर्डर 8 तारखेपर्यंत आमी तशें रावल्ले आसा. नाल्यार आमी पासून हत्यार उगोवपाक कमी ना आदिवासी. सो हांव सरकाराक इतलेंच सांगता आमची जमीन आसा ती सोड आनी आमकां हो प्रोजेक्ट नाका. कित्याक आमची तितलीच जमीन उरलेली आसा आनी आमकां युनिटी मॉलाक अपोज ना. जी जमीन ती हे केला पळय एक्वायर केला ती जमीन ती सारकी ना. कित्याक तितलेच जंगल आमचे उरलेले आसा आनी ते सायडीक तळे आसा. सरकारा कडेन इतल्यान मागता की आमकां युनिटी मॉल नाका आनी थंयचो जाता तितले बेगीन स्क्रॅप करून दुसरे कडेन व्हरचो. देव बरें करूं. सगळ्याचो डिमांड आहा हो युनिटी मॉल आनी प्रशासन आमकां हांगा नाका म्हणजे नाका फूल स्टॉप आनी खंय व्हरचो तो. बिरसा मुंडाचे आमी सगळे अनुयायी आनी बिरसा मुंडान जसो नारो दिला जल जंगल आनी जमीन हे आमी राखून दवरपाचो हांगा प्रयत्न करता. आनी हे जे उदक आहा हे भावी पिढी खातीर
राखून धरूंक हेका लागून आमी लढो दिता आनी हें उदक हें जें तोंय आहा हें भावी पिढीक आमकां जाय. तुम्ही पळयला फ्रॉम लिबरेशन आमचो पयलो चीफ मिनिस्टर भाऊसाहेब बांदोडकर नंतर हुंयचोच एक पॉलिटिशियन येवंक ना जेणी साबार गोंयकाराचें बरें चिंतलां, कोणेंच चिंतूंक ना. आतां पर्यंत जितले पॉलिटिशियन येता ते फक्त आपले तिजोरीत भरूंक लागून येता. तिचो एक व्हडलो अजेंडा आसता की आपलें कशें भांडवल वाडपाचें हेंच तेंचो हेतू आसता आनी त्या कारणान गोंयान हुंयचेच वाठारांचें ना हुंयच्या ट्रायबलांचें बरें जायना. हे फक्त आपलें भांडवळ वाडोवंक जाय म्हणून हे सगळे दोंगर बांगोर सगळे काबार करून हे सगळे नाशाडी करून फुडें चल्ला. कोण आमच्या ट्रायबलांचें कोणूच कितें बरें चिंतिना. आनी हे परत एकदां सांगता हो प्रोजेक्ट आमकां नाका म्हणजे नाका, फूल स्टॉप. जे आम्ही 25 तारीख सांगलेले की आमचे जे महायुद्ध आसा हे बीजेपी सरकार, हे कौरव रुपी बीजेपी सरकार आणि त्यांची कौरव रुपी सगळी पंचायत, बीडीओ, पीओपी, सगळे जीटीडीसी आणि सगळी यंत्रणा गव्हर्नमेंटाची त्यांच्या अगेन्स्ट आम्ही चिंबलकार पांडव म्हणून फाईट करतले. देवी चिंबलकांनी बंधन करून देव वायगीणकराक बंधन करून आमची तयार लेख तिका मान दिवन आणि आमचो भगवान मिर्सा मुंडा असा त्याचो आशीर्वाद घेऊन आम्ही आयज हे हंगर स्ट्रायक चालू केल्लो आसा. ह्या हंगर स्ट्रायकाची थोडी आम्ही मॉडेलिटीज तुमकां सांगता. आयच्यान हो हंगर स्ट्रायक चालू जातलो आणि 3 तारखेन पर्यंत स्ट्रेच जातलो. कित्याक 4 तारीख ह्याच जाग्याचेर आमची रॅली व्हडली मिटींग आसा. आता आयज आम्ही सकाळी 10 ते 5 पर्यंत 3 तारीख पर्यंत बसतले आणि फाल्यांच्यान आमचे बाय चेन हंगर स्ट्रायक जातले. थोडे फाल्यां बसतले, थोडे परवा बसतले, असो चेन हंगर स्ट्रायक आम्ही करतले. आणि हंगर स्ट्रायक म्हणल्यार कांयच आम्ही अन्न ग्रहण करची ना. सकाळी 10 ते सकाळी सांजचे 5 पर्यंत आम्ही कांयच खावची ना. सो अशें आमची मॉडेलिटीज आहा. वो हंगर स्ट्रायक एकूच एक लोकशाहीन आमकां हक दिल्लो आसा, डेमोक्रेसीन आमकां रायट दिल्लो आसा की एक गांधीगिरी टायपान जेन्ना सरकार आणि सरकाराची डिपार्टमेंटां लोकांचे कांयच आयकना तेन्ना आमकां असले स्टेप्स घेवचे पडटा. आणि हे महायुद्ध आयच्यान चालू जाल्लें आसा. जशें की आमचे सगळ्यांनी सांगलेलें आसा की पंचायतींनी आमी ते दीस वचपाक ट्राय केल्ली. 2-3दा आमी थंय वचून पळयलें मात आमकां कोणूच मेळोंक ना. ते कित्याक येवंक ना, ते कित्याक नासले ते तुमी तांकांच विचारपाचें. तांकां धारेर कशें धरूंक जाय ते आमी धरतलेच. मात हे एकूच डिमांड आमचो आहा की हो युनिटी मॉल आणि बाकीचे प्रोजेक्ट प्रशासन स्तंभ जावं ते आमकां हांगसर चिंबलान नाका. एकूच डिमांड. ते कित्याक नाका, तेंचे कितें रिजन्स आसा, टेक्निकल ग्राउंड्स कित्याक ते आमी वारंवार तुमकां सांगलेले आसा आणि ते जग जाहीर आसा कित्याक नाका ते. सो तेका लागून आमचो एकूच डिमांड आसा आणि हो डिमांड आमी प्रखर पद्दतीन आयज हे हंगर स्ट्रायकान करतले आसा. आणि एका जबाबदार हे युनिटी मॉल आमकां जे थोपला एका जबाबदार जशें की सांगला हो बीजेपी गव्हर्नमेंट आसा आणि बीजेपीचे आमदार आणि बीजेपीचे मिनिस्टर्स आसा आणि ही बीजेपीची पंचायत आसा. एके वाटेन हे युद्ध आमचें चलता, एके वाटेन आसा हो युनिटी मॉल आणि एके वाटेन तुम्ही पळयता युनिटी ऑफ विलेजर्स. ते म्हणटा तेंचें नांव जाल्यार ताका एकता मॉल म्हणून. ही आमची युनिटी विलेजरांची एकता. आयज हे सरकारान सगळ्या लोकांक हांगा भुकेक लायला, हांगा भुकेक रावा सांगला, हांगा स्ट्रायकार बसचे पडले आमकां. हे एक्चुअली हो रोड हो सर्वीस रोडाचो आनीक सर्वीस रोडाचो हो सायड रोड ते रस्त्यार आमकां बसचे पडला. फक्त एकूच कारण की हो सरकार आमच्या सरकारी डिपार्टमेंट आयकना. आणि जसं की सांगले की परत जे आमकां करचेच पडटले हो एग्रेसिव्ह रूप. आता हे जे आमचे युद्ध आसा ते खूप एग्रेसिव्ह वयतले. सांगपाचें म्हटल्यार एका जबाबदार आसा आमचो आमदार जाका रुदोल्फ फर्नांडीस आणि उर्फ रुद्रप्पा म्हणटा ताका आमी, ताका नांवूय धरलेलें आमी रुद्रप्पा म्हणून. तेजी आयज अशी हालत जाल्ली आसा. आमी पळयले झेडपी इलेक्शनाक तो लुपान भोंवतालो. तो शिरेन सारको भोंवना, तो गवडे पठाण सारको भोंवना, गांवांत किल्लांत तो सारको भोंवना. साजी सोड तो इंद्रानगरान तो लुपान भोंवला. ही तेजी हालत जाल्ली आसा. आणि फुडें जे केन्ना तो गांवांत दिसतलो, आमच्या चिंबला गांवांत दिसतलो तो लुपोनूच भोंवतलो. ही तेजी लायकी आयज जाल्ली आसा.
एका आमदार म्हणप काय कितें म्हणप तेच कळना. परत परत तो स्टेटमेंट दितालो. पयलीं त्यांनी स्टेटमेंट दिलें आपूण मेजॉरिटी आहा थंय आहा खंय. मेजॉरिटी म्हणल्यार कितें? हे पळय मरे, हे मेजॉरिटी आंदोलन खंयच्या विलेजरान सांगलां की युनिटी मॉल जाय म्हणून सांग. हे रुद्रप्पाक आमी विचारूंक सोदता खंयच्या विलेजरान सांगलां युनिटी मॉल जाय म्हणून. आयज मेजॉरिटी सांगता युनिटी मॉल नाका म्हणून. तुवें आसपाक जाय आसलो. तुजें ते झेडपी आहा, तुजी ती पंचायत आहा, तुजें सगळें मंडळ आहा ते हांगा आसपाक जाय आयज. तुजी लायकी तशी आहा आनी जशें की भाऊन सांगलात हेजे फुडें तुजी लायकी तीच जातली. जेन्ना जेन्ना तूं लोकांक चिमोलकारांक यूज केला, इतलीं वर्सां तुमी आमकां यूज केला फक्त तुमच्या वोट बँका खातीर, तुमच्या सहलियती खातीर. तुमकां जाय तेन्ना आमी तुमी यूज केले. बट आतां आमी ठरयलां ही चळवळ जी आसा ह्या युनिटी मॉलान जे इन्वॉल्व आसा, तो टुरिझम मिनिस्टर जावं, मागीर रुदल फर्नांडीस जावं, मागीर पंचायत जावं, मागीर GTDC जावं, मागीर आमचो प्रमोद सावंत जावं. आनी आयज मुद्दाम हे चडशे लोक आमचे आहा ते ट्रायबल लोक आनी बाकीचे आमचे चिमोलचे लोक आसा ते आमचे वांगडा आसा. गोंयकार म्हणटा वांगडा आसा. आनी CM सदांच म्हणटा की तेजो खंय DNA खंय, तेजो DNA खंय ट्रायबल DNA. आनी तेजे खंय सामाजीक आनी भावनीक नाते आमचे आहा, रक्ताचे नाते ना खंय. आयज तेजे जर रक्ताचे नाते असले जाल्यार CM हांगा आसतलो आहलो. आनी मुद्दाम हो स्पोर्ट आमी हांगा केला की ताका दिसोंक जाय. हे प्रमोद सावंताक दिसोंक जाय. हे फुडले 8 दीस तो हांगासून येतलो आनी वयतलो, ताका दिसोंक जाय. तो तेजे लॉजेन तेजे दोळे सकयल पळोवपाक जाय की हे ट्रायबल रक्ताचे ट्रायबल हांगा बसला आनी आपूण कसो तांकां म्हणटा की सामाजीक आनी भावनीक नाते आसा म्हणून. सो हे सांगपाचें एकूच की हे सगळे जे आहा आमी आयज आमचे बायगिणकाराचे सीमेचेर तेंच्यांनी हात घातलेलो आसा. आमी सगळे आयज बायगिणकाराचे अवतार. आमी आयज चिमोलकानीचे पूत. एके वाटेन आसा हे BJP सरकार, एके वाटेन आसा हो GTDC, एके वाटेन आहा हो पंचायत, एके वाटेन आहा BDO आनी एके वाटेन आसा आमी हे आमचे बायगिणकाराचे अवतार, आमी बुरसा मुंडाचे अवतार. सो आमचे हे आंदोलन आसा ते प्रकार जातले वो इमिजिएटली वो युनिटी मॉल स्क्रॅप करपाक जाय. देव बरें करूं. आनी कोण उलयता? चल. गव्हर्नमेंट म्हणटा की तेंचे कडेन सगळे एजन्सीज आणि डिस्ट्रिक्ट कोर्टान म्हणटा ते तेंच्यांनी स्टे हाडूंक नाशिल्ली म्हणून. ना तशें ना. ती हांवें जे कालूय एक्सप्लेन केला, एक तुमकां व्हिडिओ हांवें शेअर केल्लो. जे केदार नायक जो टुरिझम डायरेक्टर आसा तेणी स्टेटमेंट कितें केला की सगळे NOCs आसा आनी इन्क्लुडींग पंचायत NOC. हांव सांगूंक सोदता हे काम जे चालू जाल्ले ते सप्टेंबरान काम चालू जाल्ले आनी जे NOC मेवला एका GTDC जी NOC म्हणटा ती 6 डिसेंबराक मेवला. सो फर्स्ट क्वेश्चन केदार नायकाक म्हाजो आहा की सप्टेंबर टू डिसेंबर पर्यंत 6 डिसेंबर पर्यंत तुमी ओके कित्याक आसले, तुमी कित्याक स्टॉप करूंक नाका ते. आनी जी NOC दिला पळय पंचायतीन ती इल्लिगल आनी वॉयड आसा. वॉयड कशी आसा? जेन्ना 6 तारीख तुमच्यांनी NOC दिला, 7 तारखेक डिस्ट्रिक्ट कोर्टान जी BDOची ऑर्डर आसा आनी DOPची ऑर्डर आसा पळय तेगेर स्टे हाडलेले आसा. म्हणजे पंचायतीन जी लायसन दिला, पंचायतीन जे कंस्ट्रक्शन लायसन दिला ती फोर्टनायट बॉडी मिटींग घेवंक ना ती आनी ग्रामसभा घेवंक ना. ती 47B अंडर सेक्शनाच्या अंडर घेतला. 47B सेक्शन कितें म्हणटा? कोर्ट जर म्हाका सांगता NOC दी म्हणून आपूण दितलो. आतां कोर्टान सांगले, कोणी सांगले? BDOन सांगले, DOPन सांगले. केन्ना सांगले? 5 तारीख सांगले की आमकां लायसन GTDC लायसन दी म्हणून. मात 6 तारीख नेक्स्ट डे 6 तारीख त्याच्या वयलो कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्टान कितें सांगले? ज्यो BDOची ऑर्डर आसा आनी DOPची ऑर्डर तुमी ती ऑपरेट करूंक शकना. म्हणजे विलेजरांक आमचे जे विलेजर्स आहा ते कोर्टान गेल्ले तांकां इंटरीम रिलीफ मेवले आनी तेगेर स्टे मेवली. एक्झिक्युशन आनी ऑपरेशन ते दोनूय ऑर्डरांचे करूंक मेळना. ओके. तरी पूण 6 तारखेकूच पंचायतीन ती NOC दिला. सो आमी म्हणटा की कायद्यानुसार ती रॉंग आसा आनी वॉयड आसा. पण GTDC म्हणटा की कोर्टान म्हणटा तो कन्स्ट्रक्शन लायसन ऑन रिकॉर्ड घेतला पण स्टे ऑर्डर दिवंक ना म्हणटा तो कोर्टान, डिस्ट्रिक्ट कोर्टान. ना कंस्ट्रक्शन लायसन स्टे ऑर्डर आहा पळय जी 6 तारखेची ऑर्डर आहा पळय तेका स्पेसिफीक बरयला की जी इंटरिम रिलीफ इज ग्रांटेड टू द एप्लिकंट आमचो गोविंद बाब आसा एप्लिकंट तांकां मेळयले की जी ऑर्डर आहा BDOची आनी DOPची तेगेर स्टे आनी ऑपरेशन आहा.
ते दोन्ही ऑर्डरचे बेदीच्यारूच कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिला आणि आयज जे काम चालू चल्ला पळय ते कन्स्ट्रक्शन लायसन्स मेळ्ळा म्हणून चालू केला. सो आम्ही कितें म्हणटा कन्स्ट्रक्शन लायसन्साचेर स्टे आसा. जर तुझे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स रॉंग आसा जाल्यार तू काम करूंक शकना आणि ती आता 17 तारीख पर्यंत असली. 17 पर्यंत आता पुढे तेका डिस्कशन चालू आसा आणि 8 तारीख ती पोस्टपोन केला. डिपार्टमेंट खंय तरी मिसगायड करतालो. डिपार्टमेंट मिसगायड म्हणून आम्ही काल प्रेस कॉन्फरन्स गेली आणि प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन ते क्लियर केल्ले आसा आणि तेका आम्ही व्हिडिओ काढलेलो आसा. आमचे दाखयला आसा की त्याच तारखेक तुम्ही ऑर्डर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट पास करता स्टे ऑर्डर त्याच तारखेक पंचायत एनओसी दिता. ती एनओसी रॉंग आसा. आता इथून पंचायतीचो रोल कितें आसा तो आमकां क्लियर करपाक जाय की इतले दीस पंचायतीक ग्रामसभा घेवंक मेळूंक नासली बिकॉज ऑफ कोड कंडक्ट. फोर्टनायट मिटींग घेवपाक मेळूंक नासली. सो आता ती ऑर्डर जी आहा डिस्ट्रिक्ट कोर्टाची ती आता पंचायतीच्या मिटिंगेन वयतली. ते कितें करतले कितें ना करतले ते आमकां खबर ना. आमकां जाय की हे विलेजर्सांक हो प्रोजेक्ट नाका कोर्टान आसूं कितें ते नाका. आमकां विलेजरांक हो प्रोजेक्ट नाका म्हणून नाका तो स्क्रॅप करचो. आमदारा कडेन तुमी उलोवप बीन केल्ले. आमदारांक आनी कितें उलोवपाचें आमदारांक आनी कितें उलोवप इतलें कळना तेका गाराणे घातले मरे देवाक भिना मरे. हो देवाक भितलो कसो हो फोटींग आमदार जे महालक्ष्मीचो फोटींग तिने सोपूत घेतलो. आमचे बांबई खुर्सातून फोटींग सोपूत घेतलो आणि हो आमचो देवाक भितलो आमच्या विलेजरांक भितलो म्हणून हो लुपोन भोंवतालो. हो असो दीस येतलो तेका नेक्स्ट टायम तेजे खाड आहा पळय ते खाड काडून तेका भोंवचें पडटलें. म्हणजे आपूण रुद्रप्पा न्हू म्हणून दाखोवपाक तेका भोंवचें पडटलें. अशे दीस हे रुद्रप्पाचे चिमलान येयल्ले आसा. आमी जेन्ना तेका विचारलो तो सदांच म्हणटा की तो ना तोच म्हणटा की मेजॉरिटी क्लियर केलं केन्ना आमकां दिसची पडोना. तो मेजॉरिटी म्हणटा नाका म्हणून. सो तेणे हांगा वचपाक जाय सिंपल. जर तो म्हणटा मेजॉरिटी लोक तेणी दाखोवपाचे खंयचे मेजॉरिटी. अजून पर्यंत आमी एका विलेजराचे व्हिडिओ पळोवंक ना नाजाल्यार एका विलेजराचे एक बायट पळोवंक ना की ते म्हणटा आमकां युनिटी मॉल जाय. इवन पंचायतीन सुद्दां पयलीं जे रेझोल्युशन पास केल्ले रिजेक्ट केल्ली फायल. सो आनी कितें जाय. अरे ग्रामसभा इज कॉन्स्टिट्यूट एंटायर विलेज 12,000 लोकांची ग्रामसभा 3 फाटी रेझोल्युशन पास केलं ते मेजॉरिटी न्हू जालें न्हू आनी कितें जाय. तुम्ही पंचायत विचारून पयलीं तुम्ही रिजेक्ट केल्ले प्रोजेक्टाक आणि आता तो मेळत ना आमकां. आतां आपलिंबा खेळटा कितें खेळटा आमकां खबर ना. तो मेळत ना आमकां आनी ताकाच लागून आमी जी आतां फोर्टनायट मिटींग आसले आनी ग्रामसभा आसतली तेन्ना हो इश्यू परत घेतले. कोर्टाच्या ह्याच्या बाबतीत जे पळय तुम्ही विचारले 6 तारखेच्या नंतर 17 तारीख हियरिंग आशिल्लें कोर्टाचेर डिस्ट्रिक्ट कोर्टाचेर. ओके सो GTDCच्या बाजून सांगलें गेलें की 6 तारखेर आमकां ऑलरेडी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स मेळ्ळें. तेन्ना ही जी स्टे आसा ती वेकेट करची म्हणून. त्या बरोबर आमच्या एडवोकेटान कितें म्हटलें. आमच्या एडवोकेटान कोर्टाक सांगलें वी आर द पेटिशनर. आमी हांगासर तुमचे कडेन स्टे मागपाक येयल्ले. तेन्ना आतां ते सांगता म्हणून तुमी कितें ही स्टे वेकेट करतले. वेकेट करूंक शकना. कारण कितें आसा जे आमी मुद्दे मांडलेले आसा थ्रू पेटिशन तेजेर अजून आर्ग्युमेंटूच जावंक ना. अथवा तेंचो ओपोजिशन जे आसा GTDCचो तेजेर रिप्लायच येवंक ना. मग म्हणटकच आयज 17 तारखेर तुमी ती जी स्टे दिल्ली आसा ती तुमी वेकेट कशें करूंक शकता. सो तेका लागून कोर्टान ते मान्य करून घेतलें की तो तशी स्टे आसा ती कितें करूंक शकना काडूंक शकना. ओके म्हणून तांच्यांनी कितें म्हटलें की ही जी स्टे आसा नेक्स्ट हियरिंग म्हणजे काल आमी जे म्हटला पळय काय 8 तारखेपर्यंत ती एक्सटेंड केली आसा. 8 जानेवारी म्हणटा तुम्ही सांगता पळय हय तेजे हे जे 17 तारखेर दिला पळय हय तीच कंडिशन आसा एप्लायड सेम 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 काय फक्त हियरिंगूच फुडें घेऊन गेला. कंडिशन सेम आसा. कंडिशन स्टेटस को कितें आसा तो फुडें स्टे इज एक्सटेंडेड कळ्ळें न्हू. ओके मागीर तशें जर कंडिशन जर घालपाचें असलें तर इट इज एज इफ इट इज वेकेटेड स्टे इज वेकेटेड असो तो धर जाता न्हू. कोणूय तुमकां लिगल जो कोणी आसा न्हू तो कोणूय सांगूंक शकतलो. स्टे जे कंटिन्यू आहा ती 8 जानेवारी पर्यंत. आमचे म्हणणें कशें आसा जो पर्यंत तुमी आर्ग्युमेंट आयकून घेना आमची बाजू आयकून घेना यू कांट वेकेट बिकॉज देर आर सो मेनी एलिगेशन्स ऑन BDO DOP हांचेर एलिगेशन आसा. तेंच्यांनी कशे प्रकारे हें केल्लें आसा तें हायजेक केल्लें आसा तें सगळें इलेक्शन न्ही. अरे बाबा जेन्ना पंचायत जेन्ना रिजेक्शन करता काय न्हू तांकां तेंचें लायसन कन्स्ट्रक्शन लायसन आमी तुमकां दिना म्हणून
स कंडिशन स जे हे आसा न्हू तेंचे डॉक्युमेंट तेतून नाशिल्ले आणि म्हणून अशें म्हणटा हांव की तेंच्यांनी खरें म्हटल्यार व्हिडिओ ही हेजी एप्रोप्रिएट ऑथॉरिटी न्हू ज्युरिडिक्शन न्हू तेंचे अपील फायल करपाक ओके DOP आशिल्ले थंयसर तेंच्यांनी 15 दीस कित्याक खातीर काडले की जेंचे कडेन ते पळय ते डॉक्युमेंट नासले न्ही ते तेन्ना तेंच्यांनी 15 दिसां भितर ते सगळे जमयले कळ्ळें न्हू आणि मागीर आसा ते बरोबर 6 तारीख आसा ते तेंच्यांनी केले मॅनेज केले आणि त्या प्रमाणे तेंच्यांनी मागले. एक दुसरी गोष्ट आयज आमी हांगासर उपोशणाक बसलेले आसात आणि जास्त करून हांव आमच्या चिंबल ग्रामस्थांक सांगूंक सोदतां धरून इंदिरानगर धरून धारवाडकार हांगासर जी कॉलनी आसा तांकां धरून कारण हांगासर खुबशे मायग्रंट रावता तुमी हांगासर आमचे चिमलकार जाल्ले आसा जे कितें तुमकां दाखले जाय सगळे कितें कितें NOC जाय आनी कितें जाय त्यो सगळ्यो तुमी पंचायती कडसून घेता तो तुमी आतां चिमलकार जाल्ले आसा आनी हो जो लढो जो आसा फुडें हेज्यान फुडें तुमच्यो ज्यो सगळ्यो फॅमिली ज्यो आसा तांचो उत्कर्श तेजें बरें हांगासर ह्याच गांवांत जावपाचें आसा आनी जर तर हो तुमचो गांव जर साल्वार जर जालो जाल्यार तुमच्या भुरग्यांचें बरें जातलें सगळें जातलें. तेन्ना अशें हांगासर आमकां ज्या तरेन वास येता हालींच आतां ZPचो रिजल्ट जालो त्याच बरोबर फुडें आतां 27 इलेक्शन आसतलें. तुमकां खूब कितें दिलां आश्वासनां दिलां तुमचें अशें आमी बरें करतले आनी कितें करतले म्हजें घर तुमकां दितले आमी काडून पूण चिमलान जास्त करून म्हाज्या इंदिरानगरच्या भावांक सांगता तुमचे जे थंयचे जे मेंबर जे आसा पंचायत मेंबर अथवा तुमचा आमदार आसा बाबरुदॉल फेर्नांडीस यांच्या आश्वासनांक आनी तो कितें उलयता तेका तुमी बळी पडू नाका. म्हाका इतक्यान सांगपाचें आसा तुमकां ह्या चिमलान जर तुमकां लोकांक जर रावपाचें आसा जाल्यार आमी चिमलकार जशें आमच्या गांवचें बरें चिंतता एक मतान हांगासर जमता त्याच प्रमाणे इंदिरानगरचे आमचे लोक त्याच बरोबर धारवाडकर ही जी कॉलनी आसा हांगासरले आनी खंय कोण जे मायग्रंट येवन हांगासर स्थायीक जाल्ले आसा तेंच्यांनी विचार करून जो कितें तुमचो ब्रेन वॉश करतलो आमचो आमदार अथवा आमचो सरपंच अथवा तुमचे मेंबर तांकां बळी पडू नाका. आनी जर तर तुमी जर तांकां जर बळी जर पडले जर जायत आनी अशें दिसलें आमकां की तुमी आमकां चिमलकारांक हो गांव सांबाळपाक सपोर्ट करिना म्हणून जाल्यार इतकेंच आसा हांगासरले चिमलची जी शांती जी आसा पीस जे आसा ते नश्ट जातले. हे बाबरुदॉल फेर्नांडीस सरपंच संघाचे मेंबर जे आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हण अथवा हांगासरले आमचे गोंयचे गव्हर्नमेंट आसा तांकां हांव सांगूंक सोदता हांवें कालूच स्टेटमेंट केल्लो आसा हे जे आसा हांगासर इंदिरानगर अथवा मायग्रेटेड सगळे ह्या आसा या आमी चिमलच्या शेतकार आमी सगळे ओगी आसा म्हणून तुमची ती घरां आसा थंय. आनी जर तर या आमी चिमलकार एकदा उठले जर जायत जे सरकारान तुमकां म्हाजें घर आनी हें तें दिवपाचें जे प्रलोभन दिल्लें आसा तेचो तुमकां कांयच फायदो जावपाक ना एकदां चिमलकार उठले जाल्यार. म्हणून म्हाजी तुमकां हात जोडून विनंती आसा की 4 तारखेर जे हांगासर आमचें शक्ती प्रदर्शन जातलें वो आमकां प्रकल्प नाका म्हणून स्क्रॅप करचो म्हणून तेन्ना प्रत्येक इंदिरानगराचो वासी त्याच बरोबर बाकीचे जे 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 कोण मायग्रंट आसा तेंच्यांनी
आमकां साथ दिवची अशी ही तुमी अशी धमकी अशी समजू नाका. कारण हांव जें कितें उलयलां तें सत्य आसा. हांव सदांच म्हणटा अन्याय करणाऱ्या पेक्षा अन्याय सहन करता न्हू तो जास्त गुन्यांवकार आसा. आयज आमी हांगासर जे कोण बसलेले आसा आमच्या गांवचे जे आमच्या जाणट्याचे आमी वंशज आसा. गेली 45 वर्सां आमी हो अन्याय सहन केलो आनी जेन्ना आमचो हो उद्रेक जातलो आनी हो उद्रेक जो आसा बा प्रमोद सावंतान आणि भाजपा सरकारान लक्षात दवरचो. जर तर हो प्रकल्प जर तर तुम्ही हांगासून जर हे करिना स्क्रॅप जर करिना चिमलान कितें जातलें त्याचे परिणाम तुम्ही पळयतले. आमच्या इंदिरानगरचे जे ह्या आसा लोक तांकां गटारांत रावचे पडटले. हें हांव सत्य उलयतां, सत्य, हे धमकी न्ही. कारण जे कितें नुकसान जाल्लें आसा ते आमचे जाल्लें आसा. शेतां कोणाची इबाडलेली आसा, पाड कोणाचे पडलेले आसा, आमचे पडलेले आसा. सो समजने वाले को इशारा काफी है. इतकेंच म्हजें म्हणणें, इतकेंच म्हजें म्हणणें. हांगासर आमी कसलेच तरेची तुमकां धमकी दिना, पूण एकूच मागता ह्या पॉलिटिशियनांक तुमी बळी पडूं नाका. गांवां बरोबर रावपाक आनी गांवचो विकास जो आसा आमी करूया. हे उदक हे तळें जर साल्वार जर जालें फाल्यां जेन्ना उदकाचो दुश्काळ पडटलो हेचें उदक पयलें जें आसा तें आमकां चिमलकारांक मेळटलें. तुमी हांगासर स्थायीक आसा तांकां मेळटलें. देव बरें करूं. जेन्ना आमच्या गांवांत युनिटी मॉलाचो जेन्ना प्रोजेक्टाचो जेन्ना प्रस्ताव आयलो तो त्या दिसा पासून आयज दिसा पासून ही जी स्थळ आहा, जी जागा आहा, ही जागा सादारणता मेरशे पासून कदंबा रोडा पर्यंत 11 किलोमिटराचो जो रस्तो आहा हो एक काळ असो आसलो की हांगा सगळे काजू आशिल्ले. हेजे प्रमाण इतले दाट आशिल्ले न्ही त्यो काजू मोठ्या प्रमाणात ते काजू जाताले. आज कालांतरान कशें जालें की कांय लोक ते IAS ऑफिसर म्हणून त्या पदाचेर येले आनी तेंच्यांनी कितें केलें की हांगासर नुसतें ब्लँक पाटार म्हणजे कांय ना हांगा दगडी म्हणून अशें तेंच्यांनी कागदां फिरयलीं आनी ताच्या पासून हे सगळे जे प्रोजेक्ट आहा म्हणजे फॉरेस्ट आशिल्ले ते आतां हे प्रोजेक्टान सगळे जी घरां आहा त्या हितून हे निर्माण जालें. एकंदरीत जर आतां पळयत वयता थंय हो जो 11 किलोमिटरचो प्रोजेक्ट आहा वयता थंय घरांच दिश्टी पडटा. जेन्ना घर सगळी कडेन जर सिमेंटाचेच जर रस्ते येयले जावं बिल्डिंगे येयल्यो ह्यो फुडें आमच्या संवसाराक आमच्या भुरग्यां हे आमकां शुद्ध ऑक्सिजन कशेंच आमकां दिवपाचें ना. जेन्ना शुद्ध ऑक्सिजन जर आमकां मेळटलें जाल्यार ताका फक्त ही झाडां बीन आसपाची गरज आहा. आनी हो एकूच पाठार असो आशिल्लो जंय खंय ही झाडां आशिल्लीं. आतां हेंवूय जर ना जर चिमरकारांनी फुडें श्वास जो घेवपाचो तो खंयच्यान घेवपाचो. जशें की हे जर झाडां जर आमची फुडें उरलेलीं ना जाल्यार हें दिल्ली जातलें. आज दिल्लीची जर कोणें जर दिल्ली पासून जर बोध घेतलो जाल्यार हो सरकारान घेवंक जाय आसलो. कित्याक सरकाराक ही दूरदृश्टी आसूंक जाय आसली. पूण तांकां ती कशी आहा दूरदृश्टी नासून तेंचे कशें आहा तेंचे फक्त स्वार्थ आहा. कोण तरी दिल्लीचो मनीस हांगा येता एक प्रोजेक्ट घेवन येता तो गांवच्या लोकांक तेजो कांयच फायदो ना, काडीचो फायदो ना. फक्त बिल्डींग बांदली म्हणून कितें आहा, बिल्डींग बांदली म्हणजे प्रोजेक्ट येयलो जावं जॉब मेळ्ळा अशातलें कांय ना. आनी तातूंत आतां धरून चला की फाटीं IIT हाडपाचो प्रोजेक्ट केलो. आमच्या गांवांत कितले लोक आसले की जे IIT शिकलेले आसले मनीस कोणूच नाशिल्ले. मग आता ह्या पद्दतीन त्यांचा जो उद्वास आहा आता ह्या हितून ह्या प्रोजेक्टान काय लोकांचो जो स्वार्थ आहा तो पूर्णपणे दिसून येता. त्यान मोठ्या प्रमाणात आमचो टुरिझम मिनिस्टर आहा रोहन खंवट्याचो हेजो IT मिनिस्टर आसतानाय आशिल्लो आनी आतांय तेजो आसा. आनी तातूंत सर्वात दुख्खाची गोष्ट म्हणटा ती आमकां अशें वाटलें की आमी ग्रामसभेक जेन्ना ठराव घेतलेलो ह्या युनिटी मॉलाचो तेन्ना सरपंचान आनी सगळ्या मेंबरांनी ताका विरोध दर्शिल्लो. बरी गजाल घडली. अशें वाटलें की ह्या कालांतरान हे आमच्या फाटल्यान खंबीरपणे उबे आहा म्हणून. पूण मागीर आमकां कळोन आयलें की खंय तरी खिचडी कोणाच्या पंचाच्या घरा ही ऑलरेडी ती प्लॅनपणे ती शिजलेली आसली म्हणून की बाबा तुमी जी बाजू आहा तुमी अशें दाखयात लोकांक की आमी तुमच्या वांगडा आसा. बाकीचे सगळे जे न्यायीक पद्दतीन जे आहा ती आमी तातूंत आमचो हेतू जो आहा साध्य करून घेता आनी त्याच पद्दतीत तेंच्यांनी ते साध्य करून घेतले. जेन्ना हेंच्यांनी जे लायसन्स दिलें जावं आमी हायकोर्टान गेले किंवा खंय आमी अप्रोच जाले थंय हेंच्यांनी फर्स्ट एपेलंट म्हणून पंचायतीन अपील करूंक जाय आसली. ताणें थंय आपले
हात फाटी काढून घेतले. त्या वेळार आमकां कळ्ळें की यांच्यांनी आमचो विश्वासघात केलो. विश्वासघात असो केलो की हेणे आमच्या आवयक, आमच्या चिमलकांदीच्या मातीक हेंच्यांनी आपलो सेक्रेटरी आनी जो सरपंच आहा हेणे असो आमचो फाटल्यान हात केलो की फाटल्यान आमच्या हितून व्हडलो चाकू हे केलो, तोपलो धरून. आनी ह्या पद्दतीन आमची आई जी माता जी आहा ही फार दुखीत जाल्ली आहा. तेन्ना येणारो काळ जो आहा पळय हेंकां कोणाक सरपंच म्हणा, आमचो सेक्रेटरी म्हणा, किंवा तुमचो रुदोल्फ म्हणा, किंवा आमचो रोहन आवटो जो आहा, हेका येणारो काळ हेंकां ती जी घडलेली घटना पळय आहा हेच्या पासून तांकां ती शिक्षा काळूच दितलो तांकां. पूण ह्या सगळ्या विशयाचेर जेन्ना उलयता आसतना सांगता की हो जो तेंच्यांनी युनिटी मॉल आनी कितें फुडें प्रशासन थंय कितें येवपाचें आहा थंय हे आमकां चिमलकारांक, गांवच्या भावांक आमकां केन्नाच नाका. हो आमकां जाय हांगासर फक्त झाडां आनी झाडां आनी झाडां आनी आमचें तळें. देव बरें करूं. आमच्या वांगडा आमची एकूच सध्या पंच मेंबर येयला शिमलाची कृपा काणकोणकर. तर ती मातशें थोडक्यान आपले मत क्लियर सांग. हांव पंच मेंबर वॉर्ड नंबर 10ची कृपा काणकोणकर. आनी हे जे लोक बसला तेंच्या वांगडा हांव सदांच आसतलें अशेंच. आनी हे युनिटी मॉल हे आमकां नाका हांगासर जाल्लेलें. त्या लागून हांव सदांच लोकांच्याच बरोबर रावता. तुम्ही सरपंचाक बीन कॉन्टॅक्ट ट्राय केल्लो? तर तेंच्यांनी केल्लें म्हणटा न्हू, तांकां आतां मेळोंक ना म्हणटा. तुम्ही केल्लो कॉन्टॅक्ट बी कितें? म्हाका सध्या हांव तेंच्या कॉन्टॅक्टान सध्या ना. कॉन्टॅक्ट म्हाकाय जावंक ना तेंचे. बाकीचे पंच मेंबरा कडेन तुमी उलयल्ले? ना. कोणा कडेन उलयल्ले? कशें आहा की सध्या तेंच्यांनी जावन समजोंक जाय आसलेलें. कित्याक हे चलता आतां कमीत कमी 1-2-3 म्हयने जाले चलता हो हे. म्हणजे तेंच्यांनी समजून येवंक जाय आसलेलें. हो प्रोजेक्ट ग्रामसभेक प्रपोज केन्ना जाल्लो? ना. ग्रामसभेक प्रपोज केन्ना जावना? ना. अपोज असलेलो, ग्रामसभेक अपोज असलेलो. आनी हितून सुद्दां आमची फोर्थनायट मिटींग जाताली तितून सुद्दां अपोजूच आहलेलो मेंबरांचे. सरकारान मुद्दम समजून माथ्यार मारला हो प्रोजेक्ट हाडून. मारलास हो मुद्दमूच मारला न्हू. हो आतां प्रोजेक्ट हांगा हाडला न्हू, ही मागीर हे आतां फोंडटले हांगा. ही फोंडोन ती माती मागीर आमच्या गांवांनी वयतली आनी गांवांनी आमच्या घरांनी मागीर ते उदक रावतलें. अशें जावंक जायना न्हू. हे आतां तोय आसा आमच्या आदल्या जाणट्यान म्हाका दिसता खूब पयलीं चिंतून दवरलें आसतलें. ही आमची डेपोजीट जे आमचे आवय बापूय कशें आमकां भुरग्यांक डेपोजीट दवरता तशी हे आमकां डेपोजीट दवरलेली आसा फाल्यां फुडें कितेंय जायत म्हणून. ही सरकारान मातशी नोंद करून घेवची. तेन्ना सांगून हांव देव बरें करूं. आनी हे युनिटी मॉल आमकां नाका. की हांगसर आमचे चिंबल गांवचे एसटी भाव आमचे जेन्ना 39चो इश्यू जाल्लो आमच्या पांयान गांवान आनी झोनाक तेणी आमचो गांव वयर जो दोंगर आसा हो काबार करपाक तेंच्यांनी एक प्रकरण चालू केल्लो. तेन्ना चिमोलचे भाव तशेंच आमचे सभोवतणीचे, आमचे कुडकाचे, आमचे जावं नावशेचे सगळे आमच्या वांगडा येयल्ले. आनी आयज खंय तर तो प्रोजेक्ट जो प्रपोजल आहा तो फोल्डर आहा. जेन्ना अशें आमच्या गांवांत घडटा ना दुसऱ्या गांवांत घडटा अशें जेन्ना वांगडा जेन्ना येता खंय तरी गोव्हर्मेंटाक ही भिरांत पडटा. ही भिरांत आयज परती पडोंक जाय. मागता सगळे गोंयभरचे लोकां कडेन आयज जे चिमोलकार आमचे भाव, जे एसटी भाव, जे न्यूज गोंयकार जेंच्यांनी हो कितलींच वर्सां जाली हो गांव सांबाळून दवरलेलो, ज्या जाणट्यांनी आपली तान भूक आपले घाम घोवन हो गांव तयार केल्लो, आयज हळू 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 करून तो गांव काबार जायता. आमी पळयता जेन्ना आयज ल्हान भुरगे, हांव जेन्ना ल्हान आसलेलो आमी शेत करून दोंगर करून व्हड जाला. आमचे कडेन इतलो पयसो ना जालो की आमी व्हडली व्हडली कॉन्क्रिटायझेशन पळयतले म्हणल्यार. पूण जेन्ना आयज हांव गोंयभर भोंवता म्हाका अशें दिसून येता की तो आयज जो गांव पळयलो आयज तो गांवूच ना. ज्यो काजी पळयल्यो आयज त्यो काजीच ना. आयज जी शेतां भाटां पळयली आयज ती शेतां भाटांच ना. अरे काळजान दुकां येता. दोळ्यांनी जेन्ना हांव गोंयांत भोंवता म्हाज्या काळजान दुकां येता की हांवें गोंय पळयलें तेंच गोंय उरोंक ना. ही आमचे भुरगे आहा तिंकां आयज खंय तरी खबर नाशिना की आमचें गोंय कशें आहलेलें तें. पूण आयज उरला तें तरी गोंय आमकां सांबाळपाक जाय. आयज असो मुवमेंट जावपाचो गरज आहा जितूनसून सगळे गोंयकार एकठांय येतले. आमचो गव्हर्मेंट जो आसा आयज फूल कॉन्क्रिटायझेशन करीत आसा.
आयज जी तोया लेक आसा जे आयज शेतकाऱ्यांचे पोट कितलीच जाणांचे तान मागयता आनी जी बायोडायवर्सिटी आसा आमची तितून रीच दिसता पळोवपाक. पूण आयज गव्हर्मेंटाक मात सुद्दां पडलेलें ना. जेन्ना आमदार विरेश बोरकरान लँड प्रोटेक्शन बील हे कायदो एसेंब्लीन घातलो हो कित्याक घातलेलो? एकूच कारणाक लागून घातलेलो की गोंयचे जागे, गोंयचे जे अस्तित्व, गोंयचे जे जाणट्यांनी जे गांव सांबाळून दवरलेले, जे जागे सांबाळून दवरलेले ते फुडले पिडयेक एक बरे भशेन उरचे म्हणून सांबाळून दवरलेले. तो जागो कोणाक इकचो, कितलो इकचो, खंयच्या जाग्यार कितले प्रमाणे कॉन्क्रिटायझेशन हाडचे, कितले डेव्हलपमेंट जावचे, हे गोंयान कंट्रोल उरोवंक जाय काय ना, कॉन्क्रिटायझेशनचे सगळे डिस्क्रायब करून तो कायदो मांडलेलो. पूण खंयचेच आमदारान तो कायदो हे एसेंब्लीन एक्सेप्ट करून आनी तो डिस्कशनाक सुद्दां हाडूना. हेजेर कळोन येता की हो जो गव्हर्मेंट आहा हो गांव, हे गोंय, हे एसटी भावांक, हे बहुजन समाजाच्या भुरग्यांक आनी आमच्या बायलांक, आमच्या लोकांक, आमच्या जाणट्यांक, आमच्या तरणाट्यांक काबार करपाक उठला. हो काबार करपाक उठला खऱ्यांनी. हेका जर तर गव्हर्मेंटाक आयज पडलेले, आयज एकलो तरी रुलींग आमदार हांव हे लोकां फुडें येतलो आसलो, बारीक समाजाच्या लोकां फुडें येतलो आनी विचारतलो आसलो तुमचे कितें इश्यू आहा, कितें आमी डिस्कशन करुया ना, कितें तरी सोल्युशन हाडया म्हणून. पूण आजून तरी पळयता भाव सकाळच्यान उपाशी बसलेल्या कोणूच एकलो सुद्दां आमदार येयल्लो ना. ताच्या एक ऑफिशियल सुद्दां डिपार्टमेंटाच कोण येयल्लो ना की विचारपाक कितें आहा कितें ना ते. हेजेर कळोन येता की हो गव्हर्मेंट, हो बीजेपी गव्हर्मेंट, जावं ते व्हडले व्हडले बिल्डर, जावं ते गव्हर्मेंट ऑफिशियल, हे गव्हर्मेंट ऑफिशियलांक आमचे लोकांचे पडोन गेल्ले ना. आतां असो टायम येतलो जी माय भूंय, जी आवय प्रत्येक भुरग्यांच्या पोटाक ती जेन्ना गरज पडटा तेन्ना ती आमच्या वांगडा रावता. एक शेताच्या रुपान, एक दोंगराच्या रुपान, एक काजीच्या रुपान, एक पाटाच्या रुपान, एक माडाच्या रुपान जे आमी गोंयकार जे नाल खाता तितून आमकां कितें ना कितें उत्पन्न करून आयज ती मायभूंय आमच्या वांगडा रावता. जेन्ना ह्या मायभूंयचेर परिणाम चालू आसा हो गोंयभर, एक दीस असो येतलो अशी म्हण आहा जेन्ना वायट कितें जे आसा घडटा ते गोंयांत वाडटा तेन्ना ते वायट पयस करपाक कोणाच्या ना कोणाच्या रुपान एक अशें प्रकरण चालू जातलें गोंयभर की जितले जाण आयज हे गोंय काबार करपाक उठला, जाल्यार हे एसटी समाजाक जे लोकांक काबार करपाक उठला, जावं ते आमचे बहुजन समाजाच्या लोकांक काबार करून उठला, नीज गोंयकारांचे काबार करून उठला, तेंचे प्रत्येक गोंयकार आमचे प्रत्येक समाजाचे जेंकां ही मायभूंय प्रेमी आसा, जेंकां हे मायभूंयची लागू आसा, जेंकां हे मायभूंयची खातीर आपलो जीव सुद्दां घेवपाक आपूण दिवपाक तयार आसा, ते उठतले. आनी गोंयभर असो आवाज जातलो की तुमचे कडेन सोंसपाक जावपाना, तुमकां खंयच्यान दाव खंयच्यान नांव हे तुमकां तुमी चिंतूंक पडटलें. हे जावचे पयलू तुमी हो धडो शिकपाचो गरज आहा. आनी गोंयान एसेंब्लीन तुमकां कायदे हाडपाची गरज आहा आनी गोंय सांबाळपाची गरज आहा. मागता सगळे घडचे पयलू तुमी शीक घेवपाची गरज आहा आनी सांबाळपाची गोंय गरज आहा. नाजाल्यार हे लोक गोंयचे काय उठतले आनी तुमकां जो धडो शिकोवंक जाय तो शिकयतले. देव बरें करूं.